ಲೋಕಗೀತ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ರಚಕತಿರ ಮುಕಾವೇಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಲೋಕಗೀತ ಗಾಯನ तुमक सगळ्यांके आव्हान पास लोकगीत म्हळ्यारी ते फक्त आमगेले पूर्वजांनी गायल राग मात्र नाही ते आमगेले भुंयचे आवाज नित्य जिवनांतुले ताळ आणि आमगेले संस्कृतीचे जीवनाडी सोल ऑफ आवर कल्चर इज जानपद गीता पिळगेतुल्यान पिळगेक आईल भावना संघर्ष आचरण बुद्धी हे सगळे लोकगीतांत आसा आता मी हांगा प्रकट करू वताची ते लोकगीता विशय विसरूनच आम्ही सगळ्यांनी मुखारसून वत वचूक आमगेलो टू म्हणून विशयांत आश करताची मानस ते सोयऱ्यांक वेदिकेरी आपोवच्याक आज मुगेल सौभाग्य आसा सुरवेक हे कार्यावळी समन्वय करचे आमगेले सगळ्यांले मोगाचे अध्यक्ष जावन आसा तांतू AIR ऑल इंडिया रेडिओचे प्रसिद्ध कलाविद जावन आशिल्लींची श्रीमती शकुंतला आर्किनेमाय तुम्ही वेदिकेर येवका म्हूण नेमून घेता धन्यवाद तशीची अनेक आमगेले आदरणीय आणि म्हालगड मनीशी श्रीमती मरोली सबिता कामत माई तुम्ही वेदिकेर येवका समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करताची तशीची कॅथलिक ख्रिश्चन समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्रीमती जुलियट फर्नांडिस मॅडम काइंडली प्लीज वेदिकेर येयाची येवका म्हणून विनंती करता कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक तुमकांय हांव वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता आणि कुडबी समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्री नारायण नायक तुमकांय कृपा करून वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता वेदिकेर आशिल्ल्यांक आणि वेदिके येद्र आशिल्ले तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आणि बैशिल्ले साधकांक पुराय रमेश नायक माम तुम्ही फूल दिन आव्हान करता म्हणून विनंती करता धन्यवाद रमेश माम आता शकुंतल माई तुम्ही अध्यक्ष मुखार घेता वचास सगळ्यांक नमस्कार आणि गोष्टींत भाग घेतिले घेवचे आशिल्ले सगळ्यांक नमस्कार 40 चड कोंकणी उपभाषा पंगड आसूत तसल आमगेले कोंकणी भाशेचे प्रातिनिधीक जावन 4 उपभाषा पंगडाचे लोकगीत प्रस्तुती आता तुमचे मुखार जावचे आसा आज बरी लोकगीत गायन आयकूच मात्र नाही आमगेले पूर्वजांगेल ध्वनी आम्ही आयकूचे मनान मन आकोरून घेवचे एक प्रमुख काम हे गोष्टींत जावचेच परत एक वेळ आमगेल पूर्वजांक पुराय हे लोकगीत गायनाद्वारे आम्ही उडगास करूया लोकगीत म्हळ्यार जानपद गीत म्हळ्यार गीत म्हूण न्हय तावळे मी पर्यंकर सर आयकले बरी गीत मात्र न्हय नाटक आसा पुरो आमगेले खंयचेय परबेचे आचरण आसा पुरो नाटक आसा पुरो कसलेय ते पूर आमगेले जानपद परिधी भितर येता तसल हांतू आज आमी लोकगीत मात्र विंचून घेवन एक हे गोष्टींत प्रस्तुत करताची हे पुस्तकांत बरयलेले साहित्य न्हय मस्तकांत बरयलेले साहित्य सुरवेक मस्तका येवन परत कोणगी पुण्यात्मानी
पुस्तकाक देवयलेलें आसा आमगेल्यांतू श्री संतोष कुमार गुलवाडी हांणी ताता तिंगण म्हणून एक बुकांतू आमगेले बाळ गीत पुरायताना एक संरक्षण करचें काम केलां. तशीच आमगेली ज्योत्स्ना कामत तांणी सुर्ग्या सर म्हणलेले एक पुस्तकांतू आमगेले विवाह संबंधी मस्त ओवियो असल पुरायताना एक संरक्षण करचें काम केल्लेलें आसा. तसले तोंडासून तोंडाक दांटून पिळगेसून पिळगेक आयिले जीवन वावराचे एक साहित्य सुरेख पद सांगू शिकलो आमगेलो मालगड मनशां. मागीर तांणी बरोवच्या शिकलेची तेतून जानपद साहित्य आमगेले जीवनाचे सुरवेच भास. जानपद संगीत किती तरी उगम आयले म्हळ्यार आमगेले कामाचे कसले थकावट दूर करूंक म्हण आमी कन्नडान कसो आयास म्हणटाची ते दूर करचे खातीर जानपद साहित्याचे उगम जाले. आनी गद्यांतू ಒಟ್ಟು काम करतना एक पद म्हणून एक लय मेळका म्हणलेल्या कारणाकय जानपद साहित्य उगम जाले. देवाल प्रार्थना करूंक तशीच आमगेल संतोष वांटून घेवच्याक आमगेल दुख्ख उणी कोण घेवच्याक विसरूक आमी जानपद पदाचे हाका आधार घेतलो. तशीच सकट वचून खंयचेय भाशेचे आज तुमी जानपद आयकू पुरो जाल्यार तांतू प्रमुख जावन आवसून चरडा पडल्यांगान जोय काडचे ते एक साहित्य प्रमुख जाता. भास म्हळ्यार उपभास दुसऱ्याच्या पुरो जाल्यार तांतू भितरी आमकां मेळची तसले एक मातृत्वाची एक शक्ती ती एकीची. तशीच आमगेले वार्डीक अशा पुरो म्हळ्यार लग्न आनी परब अशा पुरो ताजे पुराय संभ्रम भोगूकय आमी जानपद गिताचे आधार घेतलो. तशी आमगेल जिवना प्रती एक क्षणांतूय जानपद साहित्याचे उगम जाला. आज आमी हांगा GSB कॅथोलिक क्रिश्चन कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण तशीच कुडबी समुदायाचे जानपद पद आयकू आसा. आता कॅथोलिक क्रिश्चन पंगडाचे आता मी पद आयकुचार आसाची प्रस्तुत करताची श्रीमती जुलियट फर्नांडीस हांणी प्रसिद्ध जानपद तज्ञ श्री पौल मोरास हांगेली धर्मपत्नी कर्नाटक सरकाराच्या कंदा इलाख्यांतू तालूक ऑफिसांतू दक्षिण कन्नड जिल्हाधिकारींगेल कचेरींतू हांणी सेव करून निवृत्त जाल्यांची. कर्नाटक सरकारातून हांकां सर्वोत्तम सेवा प्रशस्ती मेळ्ळेली आसा. हांणी कवयित्री कविता पाकळ्यो हांगेले कवन संकलन प्रकट जाला. मस्त पुरस्कार सन्मान हांकां मेळ्ळेले आसा. समाज सेवा आनी कोंकणी सेवा हांगेल्यात प्रस्तुत हे कार्यक्षेत्र तांणी धर्मार्थ जावन मस्त रितीचे समाज सेवा करतर आसाची. आता श्रीमती जुलियट फर्नांडीस हांणी कॅथोलिक क्रिश्चन पंगडाचे जानपद गीत प्रस्तुत कोरका म्हणून विनंती. समेस्तांक नमस्कार. प्रारंभ करच्या पयले देवादीन जाल्ल्या बस्ती वामन माम तशेंच म्हजो पुती ते दोगी जण आतां हे व्हडलें बिल्डींग आमकां दिसता तें बिल्डींग करचें जाल्यार कितले कश्ट काडल्यात तांणी म्हूण तांकांच गुत्तूत. आनी तांच्या ओट्टूक हांव ऑफिसान DC ऑफिसान बसून बस्ती मामके धाडाय ते राखतालो येवन DCक ताज्या फायलाचे नंबर काडून घेवन बस्ती माम हो आसा हांव करून दिता म्हणून 18:30 रातीर DC तिके फ्री जाताना हांव येताली. निम्मद कोंकणी ना तान्नी म्हणटालो आनी फायल येस करतालो. आज ते दोगी देवादीन जाल्यात तांच्या आत्म्याक शांती मागून हांव हें प्रारंभ करता. पयल्या सुवातेर आमच्या कॅथोलिक कोंकणी संस्कृतींत बाळशाक नाणयतना म्हूण गांवची ही गाणां हांव आतां प्रस्तूत करतां. आसकिना गो पासकिना उदक तापय गो बाळ आतां न्हांवकू येता चेंबुली पय गो. आसकिना गो पासकिना उदक तापय गो बाळ आतां न्हांवकू येता चेंबुली पय गो. बोबे बाज कायलार
बायेसो माम येता रैलार बोबे बाज कैलार बायेसो माम येता रैलार बोबे बाज ओट्या कैलार बायेसो माम येता तोंट्या बैलार बोबे बाज ओट्या कैलार बायेसो माम येता तोंट्या बैलार बोबे बाज मालतेंत बायेची मावशी येता पालकेंत बोबे बाज मालतेंत बायेची मावशी येता पालकेंत बोबे बाज गोडाचे गोड्यार बसून बाप्पू येता बायेचे बोबे बाज गोडाचे गोड्यार बसून बाप्पू येता बायेचे. बाळशाक न्हिदायतना गावची गाणा. कुरू कना शेळयो गेल्यो राना मोरियेच्या नंदना बाळ निद्रा करी कुरू कना शेळयो गेल्यो राना मोरियेच्या नंदना बाळ निद्रा करी बाळ मुजे गेला केळोंक वयल्या घरा केळोंक गेल्ल्या बाळा तुका कोणे रडयले बाळ मुजे गेला केळोंक वयल्या घरा केळोंक गेल्ल्या बाळा तुका कोणे रडयले बिटीच्या पाळण्या सुंबाच्यो दोरयो चंद्रा रुपाक तुझ्या बाळा जयो जयो बिटीच्या पाळण्या सुंबाच्यो दोरयो चंद्रा रुपाक तुझ्या बाळा जयो जयो बांबियेन्नीच्या बाळा वोड तुझे बाग थंय बोग सुकू बाळा शेळे सावळे बांबियेन्नीच्या बाळा वोड तुझे बाग थंय बोग सुकू बाळा शेळे सावळे चंदनाच्या पाळण्या अणसाच्यो दोरयो तुझ्या चंद्रा रुपाक बाळा जयो 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 बाळा जयो बोकलान केली साई गोट्यांत आसा गाई बाळाक दूदू जाई जयो बाळा जयो बोकलान केली साई गोट्यांत आसा गाई बाळाक दूदू जाई रात जाली आतां बाबान केली ताता आंज बुडवो गायता केळोंक केन्ना येता रात जाली आतां बाबान केली ताता आंज बुडवो गायता केळोंक केन्ना येता. म्हजो पूत आतां सांगा प्रेम मोरस निर्लोगी गुत्तुना. आतां निर्मोणे कोंकणी चलनचित्र बाळशाक न्हिदोंक गायिल्लेलें पद. डोल मुजा बाय न्हिद मुजा बाय पीठ हाड दोलो पाय कावळो रोडून घराचेर घर विसारीत कितें जाय कावळ्या बाबा रेकात दिता बायेक हुस्को जाला बायेच्या पायन फोटू वेला बिस्कीट हाडूंक गेला बाई मोगाचे बाई मुजे दोल तुका दिताले बोल स्वप्नांत उठून पायसर शिंसल दाखय मोगाचे मोल चंदा मामा के दिता बायेन केली ताता दिसू सोरून
रात येता पैसो उडास येता. ಬಾಳೆ ಕೇಳ್ತಾನ ತೊಡಿ ಗೌಂಚಿಂಗನ. ಮಾಯಿ ಮಾಯಿ ಬೊಬೋದಿ रावगो पुता बाजोंदी अर्दो दिल्यार बोकयशी सगळो दिल्यार बोकायशी. माई माई बोबोदी रावगो पुता बाजोंदी. बॉबे बाजे बॉबीना रोस काडे सोबीना. रोसागलोंग गोडना अंगडी वसोंग पायना. बॉबे बाजे बॉबीना बाळाक मुजा बोबोना. आ बनी ओडली माई सडली मळ्यार. मळ्या वयलो उंदीर माम मुटलो माथ्यार. आ बनी ओडली माई सडली मळ्यार. मळ्या वयलो उंदीर माम मुटलो माथ्यार. अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो. बायेक एक बाबू जाला पिरगी रुपासो. माडा मुळान भुरगो जाला डांगूर मारुया. उठको बायानो मांद्रीक वळया. आता आमच्या संस्कृतीत ओव्यो म्हणच्या विशीं हांव तुमकां ओव्यो सांगता. आमकां कोणी आपयतना आमी वो म्हूण जाप दिता. ओवी एकली म्हणटा तर येरां तिणें म्हणल्याक जाप दिवंक वयवे या ओवे वचून ओव्यो जाला. आतां पुरो आमी कॅटरिंग सांगता आनी जेवण पुरो कॅटरिंगाचें पूण आदीं तशें न्हय. घरांत रांदताले ते दाडा म्हणच्यो ह्यो ओव्यो जावन आसा. सांबार काडटना आनी भाजतना, पेटीसो तांदूळ काडटना, आदान दवरतना, माटवांत कुवाळो कातरतना, माटवांत रोसाच्यो ओव्यो, रेस्पेराक बाय सरतना, साडो भरतना, वरण भितर येतना, फुलां मळटना, भांगर घालतना, सोव्यार बसतना पुरा ओव्यो म्हणटाली. तांतले एक वांटो रोस सावेळी म्हणच्यो ओव्यो हांव आतां म्हणून दाखयता. काजार जावच्या फुडें नितळ करच्या खातीर व्हंकले न्हवऱ्यांक एक रोस म्हणली सेरेमनी आमच्यांत आसा. ते दाडा आमी ह्यो ओव्यो गायता. मस्त आसात, सुमार एक 300 ओव्यो आसात. हांवें थोड्यो मात आतां तुमच्या मुखार दवरता. कानी घालें तेल बसया बांका. पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. कानी ताळवे तेल घालन बसया बांका. पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. आप्रोसाचे बसये भांगार रोसो बोवर. रोसाक बसला कुंवर आमचो वरेत राय. आप्रोसाच्या बसये भांगार रोसो बोवर. रोसाक बसला कुंवर आमचो वरेत राय. आप्रोस रोस काडला सर्वय सुरगारून. रोसाक बसला कुंवर नामची व्हंकल बाय. आप्रोस रोस काडला सर्वय सुरगारून. रोसाक बसल्या कुंवर नामची व्हंकल बाय. कानी घालें तेल कापली काडलो कुरीस. सर्गीचो जेजू क्रिस्त व्हंकलेक बेसांव दिवं. कानी घालें तेल कापली काडलो कुरीस. सर्गीचो जेजू क्रिस्त व्हंकलेक बेसांव दिवं. आकाशी माड नारळ कुब्यार. तेलासो कुरीस व्हंकलेच्या कपालार. आकाशी माड नारळ कुब्यार. तेलासो कुरीस व्हंकलेच्या कपालार. आप्रोस रोज येजमानीच्या कांकणां. जाग जाली पाडना हांगा रोसो म्हूण. आप्रोस रोस येजमानीच्या कांकणां. जाग जाली पाटणा हांगा रोसो म्हूण. हांव कुंवार माये नाका करोन पयस. कदेल दवरून बयस ह्या रोसा लागीं. हांव कुंवार माये नाका करोन पयस. कदेल दवरून बयस ह्या रोसा लागीं. रोसाचेर आनी कट्ट्यांचो फुगो. विसरा नाका मोगू व्हंकले आवयचो.
रसाचे रणी कट्यांचो फुगो विसरा नाका मोगू वोकले आवयीसो येजमानीच्या घरा मुखार आसा पागोरो व्हड आसा आदार वोकले बापायीसो येजमानीच्या घरा मुखार आसा पागोरो व्हड आसा आदार वोकले बापायीसो आकाशी ताळवे फुल्ले पोपाळ मन मोगाळ आमच्या वोकलेचे आकाशी ताळवे फुल्ले पोपाळ मन मोगाळ आमच्या वकुलेचे देवा बापा देवा पुता स्पिरी सता कुरपेच्या दिसा येजमान रोस लायता देवा बापा देवा पुत्रा स्पिरी सांता कुरपेच्या दिसा येजमान रोस लायता रोसाचे वटले साखरीचे मेल उंदीर मुतलो नाही येजमानीन घालें तेल रोसाच्या वटले साखरीचे मेल उंदीर मुतलो नाही येजमानीन घालें तेल अप्रोसाच्या वटले बंगारासो केस मोगासो रोसू वोकले बापायीसो अप्रोसाच्या वटले बंगारासो केस मोगासो रोसू वोकले बापायीसो अप्रोसाच्या बोशे मुयांच्यो हारी आया वो नारी सोगी रोसलाया अप्रोसाच्या बोशे मुयांच्यो हारी आया वो नारी सोगी रोसलाया तांब्याच्या बाणी तापयला पाणी वकाल नावकू येता आज अवकार पोणी तांब्याच्या बाणी तापयला पाणी वकाल नावकू येता आज अवकार पोणी तांब्याच्या बाणी उदाक तापयला नावकू आपयला आमच्या वकलेक तांब्याच्या बाणी उदाक तापयला नावकू आपयला आमच्या वकलेक साबार ओवी आसात पूण थोड्यो हांवें हांगा सांगल्यात म्हाका हो अवकाश दिल्याक देव बरें करूं.